तिसरो मुद्दो आसा पर्यटन उद्देगाचो. मंत्री रोहन खंवटे घडये बरे मनान बरे इच्छेन पर्यटन क्षेत्राचो विकास करूंक सोदतात, पूण ते म्हणटात की आमकां गिरेस्त पर्यटक जाय. अशें जावं येता? गोंयच्यो शिमो उक्त्यो आसात. फक्त विमानान येतले त्याच लोकांक गोंयांत प्रवेश दितले आनी बसीन येता तांकां दिवचे ना. एक फाटी गोंय पर्यटन केंद्र म्हणटकच थंय गरिबांतलो गरीब मनीसय येवंक शकता आनी गिरेस्तांतलो गिरेस्त मनीसय येवंक शकता. म्हणटा फकत आमकां गिरेस्त पर्यटक जाय अशें म्हणप आनी फकत त्या गिरेस्तां खातीर वेवस्था करप हें धोरण सारकें न्हय. सगळे तरांचे लोक येतले, कित्याक देशांत खुद्द आमच्या गोंयांतूय बी सगळे तरांचे लोक आसात. लोवर मिडल क्लास आसा, हायर मिडल क्लास आसा, गिरेस्त एलीट क्लास आसा आनी घडये ताज्याय सकयले लोक आसात. जांकां इच्छा जावं येता केन्नाय गोंय येवन पळोवपाची. लागीं आसात आमच्या हेवटेन मालवण, कुडाळ, सावंतवाडीचे लोक आसात. उत्तरेक, दक्षिणेक कारवार, होन्नावर आनी मंगळूरचे लोक आसात. सर्वसामान्य लोक, चड जोडकार न्ही, चड श्रीमंत न्ही, तांकां इच्छा जावं येता गोंय पळोवपाची. थोड्यांचे देबय गोंयांत आसात, तांणी येवचें न्हय? आनी ते येतले जाल्यार तांचे खातीर वेवस्था जावची न्हय? तांचेर रस्त्यार बस थांबोवन रानन करून थंय जेवण रांदपाची वेवस्था कित्याक घेवची? ही वेवस्था सरकारान कित्याक करून दिवची न्हय? म्हणटकच हो जो विचार आसा फकत श्रीमंतां कडेन पळोवपाचो, हो भांडवलवादी विचार. हो भांडवलवादी विचारान गोंय चलूंक पावचें ना आनी पर्यटन उद्योगाची वाड जावची ना. कारण ज्या गिरेस्त पर्यटकाचेर तुमी अवलंबून रावतात त्या गिरेस्त पर्यटकाक हाजे परस बरी वेवस्था मालदिवाक दिश्टी पडली जाल्यार तो थंय वतलो. हाजी परस बरी वेवस्था जर स्वित्झर्लंडाक जाता जाल्यार तो थंय वतलो, हांगा येवचो ना. ताका परवडटा तें. पूण सर्वसामान्य पर्यटकाक हें परवडना. म्हणून ताजोय विचार जावपाची गरज आसा.